ते म्हणपाक लागले हे पळय जे होंडा सतारी रस्तो आयडीसीन जो व्हांवून गेलो पावसान ताका कारण आसा म्हणपाक लागले आनी ते म्हळ्यार जेन्ना एक टेंडर येता भायर तेन्ना म्हणटाक लागले खंय आनी उदाहरण दिलें ताणें खुबशे जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आसा तो तांकां सांगतात खंय 20% लोवूच कर म्हणजे 20% गेले ताजे उपरांत कदेलीक खंय 15% दिवचे पडटा आनी ते 15% कलेक्ट करून ताका दिवपाक कोण एजंट आसा ताका खंय 3% तो घेता ताजे उपरांत सकल खंय ऑफिसर 2% घेता आनी कॉन्ट्रॅक्टर जाका सांगतात खंय 20% लो कोट कर म्हण तो बाबडो आपणाचे 10% प्रॉफिट म्हूण दवरता 20% बिलो एस्टिमेट 15% कदेलीक 3% कलेक्शन एजंट 2% ऑफिसर 10% प्रॉफिट कॉन्ट्रॅक्टर आय विल रिक्वेस्ट द चीफ सेक्रेटरी प्लीज डिमांड एन इन्क्वायरी नाल्यार तुमची नांवां तातूंत येतलीं आय कॅन स्टार्ट केली इन्क्वायरी दे से द बर्ड स्टार्ट सिंगींग सगळें येतलें भायर कोण आसा इनवॉल्व पळय